फ्रॉम टुरिजम पॉइंट ऑफ व्यू, हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू, हेरिटेज टुरिजम तर आमी आमच्या भागांत तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार इट्स इम्पॉर्टंट दॅट वी टेक दिस वर्क अप व्हेरी फास्ट. आनी एकदां एक पोर्चुगीज इरा पोलीस आउटपोस्ट मेळ्ळा जो माळोली मेळिल्लो आसा तो परत एकदां इट्स इन टोटल रुइन्स. मागता की दॅट ऑल्सो इफ इट इज नोटिफायड by the department and that can be restored as a site where आमचे क्रांतीवीर तांकां थंय ह्या जेलीन घालिल्ले आशिल्ले and it's in a totally dilapidated condition. So हे लोकां कडेन हे पावपाक जाय. Thank the government and thank the minister for his proactive efforts and request him to formulate the heritage policy. आणि आमचे जे sites आणि artifacts आसा जे फाटल्या दिसांनी 800 coins बी मेळिल्ले to immediately take them as part of your heritage policy and create a hinterland for hinterland tourism, heritage tourism for us. And once again I congratulate the honorable minister and your entire team and thank you speaker sir. गेल्या महिन्यात आम्ही प्रुडंटान एक स्टोरी केली ती म्हणजे 70 वाठारांतली जी मावली गांवांत जी पोर्तुगीज एरा बिल्डिंग आसा जी जेल आसा ते जेलीची रिस्टोरेशन करची आमी मागणी केल्ली न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान. ताच्या उपरांत ह्या विधानसभे सेशनात जी पर्या मतदारसंघात जे आमदार आसा डॉक्टर देविया राणी आणि हो प्रश्न विधानसभेत मांडलो आणि त्यांनी हे केले सांगले की जे मावले हांगासर जो आउटपोस्ट आसा पोर्तुगीज एराची जी जेल आसा ती रिस्टोर करपाची गरज आसा. कारण थंयसर आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी इतले त्रास काडून गोंय स्वतंत्र करपाक मदत केली. त्यांची जी हिस्ट्री आसा ती आयची पिळगे पर्यंत पावपा खातीर हो रिस्टोर करपाची गरज आसा अशी मागणी पर्या मतदारसंघ आमदार देविया राणी हांणी जे आर्किओलॉजी मिनिस्टर सुभाष वदसा हांकां रिस्टोर करपा खातीर मागणी केली. आनी तांच्यांनी अशें सांगलें की जी तुमी हेरिटेज पॉलिसी काडपाची आसा त्या पॉलिसीन हे इन्क्लूड करा. आनी दुसरो विशय तांच्यांनी काडलो तो म्हटल्यार जे 70 वाठारांतले नानोडा गांवांत जोशीच्या काजू बागायतींत जे 800+ कॉयन्स गावले एन्शियंट कॉयन हे कॉयन्साची सुद्दां हेरिटेज म्हणून त्यांच्यानी जे हेरिटेज पॉलिसी भितर इन्क्लूड करप अशी हे प्रश्न विधानसभेत जे पर्या मतदारसंघ आमदारान मांडले आणि जी गोवा हेरिटेज पॉलिसी येवपाच्या त्या पॉलिसीनी इन्क्लूड करची जेणे करून हेरिटेज टुरिजम फायदो जाता. रुपेश रावत.